वादग्रस्त स्टेटमेंट त्यांनी केलो आणि गोंयकारांक एक असो वॉर्निंग सायन ही दिवपाचो प्रयत्न जो केलो की तुमी आमकां कितें दाखयलें आमी तुमकां दाखयतले. हें जें केल्लें आसा तें माटी म्हणटा तेणेन तितून क्लियर कट कळटा की ते आयज अशें करूंक सोदता की पयलू ते येयले बेश्टे म्हणून कामाक काम करपाक आनी आयज ते रुलर जावपाक सोदता, गोंय रूल करपाक सोदता. आनी घाटी हो शब्द हेच्या पयलूय आसा, आतांचोच न्हू, कितलींशीं वर्सां आमचे जाणटे पासून जेन्ना घाटा वयल्यान क्रॉस करून कितले कितें काम करपाक येताले, जावं दोंगराचेर शेतान जावं आनी खंय काम करपाक येताले तेन्ना आमी तांकां घाटी म्हणटाले. आनी हें जें आसा तुमकां एक वायट गजाल कित्याक दिसता, तुमकां कित्याक हें दिसता, फील कित्याक जाता, तुमी हय म्हणपाक जाय हय बरें आमी घाटा वयल्यान येयल्या, आमी घाटांच्यान हांगा काम करता आनी घाट परत क्रॉस करून परत वयता. पयलू वयताले आतां वचना. आयज कितें जालां, आयज हेंच्यांनी आमचे जी कामां धंदे जागे हे कॅप्चर केल्या. आयज स्किमी तुमी पळया, स्किमी हेंच्यो कॅप्चर केल्या. म्हणजे प्रत्येक गोश्ट जी आसा आतां मेडिकलान वचून तूं मेडिकलूय कॅप्चर केला. म्हणजे प्रत्येक गोश्ट हेंच्यांनी कॅप्चर केली. उदक जें आमकां येवपाचें आसा आमचो वांटो हे घेता. जाल्यार हें आतांचेंच न्हू, हें पयलींच्यान म्हणटा. तोच समज तांकां दिसता नाल्यार तेंच्यांन वचपाचें आपणाच्या गांवांत. तांकां घाटी गाळ कशी दिसता नाल्यार तें गांवांत वचपाचें आनी गांवांत रावपाचें, गोंयांत येवपाचें न्हू. तांकां आयज अशें दिसूंक लागलां की आमी राजा गोंयचे. आमी म्हणटा तो तेणें स्टेटमेंट केलो पळय, आमी खंय सरपंच हाडटा, आमी म्हणटा तो ZP हाडटा, आमी म्हणटा आतां आमदार हाडटले, आमी फुडें जो हे CM आसा तांकां आमी सपोर्ट करून तांकां हाडटा. म्हणजे तांकां दिसूंक लागलां तेंची जी फितां आसा पळय ती फितां आयज वयर सरल्या. ते म्हणटा कितें आमी आयज रुलर जाल्या, रूल करता. म्हणल्यार कशें डेमोक्रेटीक वेन वॉटेवर वेन ते आसा ते रूल करता आनी रूल करून तुमकां आमी थोडे शिकयतले. तुमी भलतेच कितें उलयता, तुमी म्हणटा आमकां घाटी म्हणटा म्हणून हें करता. आमी म्हणटलेच, तुमकां राग येता नाल्यार वचा घरा तुमच्या. मायग्रंट इन्फ्लक्स वाडलेलो आसा, दिसान दीस वाडत चल्लेलो आसा. हेज्या बाबतींत जेन्ना आमी उलोवपाक लागले तेन्ना लोकांकूय कळपाक लागलें हय ही रियलिटी म्हणून. कित्याक पयलू येताले ते पत्रां लोकण उखलुपाक, आयज ते कितें जालां, आयज ते राजा जाले. आयज तेंच्यान स्क्रॅप यार्डां शेतान बांदल्या. हाजे घराची जी नाडकां चल्ल्या सद्याक आयज ह्या मायग्रंटांक लिगलायज करपाची आनी तांकां जाय तशी म्हणल्यार कोमुलदाद जागो, गव्हर्मेंट लँड जो इनलिगल एन्क्रोच केल्लो आसा, जेका कोर्टाची ऑर्डर आसा, तेका चीफ सेक्रेटरीन आपणाचें नोटींग घालून दिल्लें की ही डेमोलिशन जावपाक जाय, डेमोलिशन ऑर्डरी येयल्ल्यो आसा. हेंकां सगल्यांक प्रोटेक्ट करपाचो शर्यन जो आसा हो सरकार करता. ह्या ZP इलेक्शना घडये आमकां कळटलें की गोंयकार ZP कितले येतात आनी आमगेले नॉन गोंयकार ZP कितले येतात. एक वयता वयता एकूच स्टेटमेंट हांव रिमायंड करपाक सोदतां. हांवें जेन्ना विधानसभेन एक स्टेटमेंट केल्लो की ह्या विधानसभेन फुडले समज अशेंच चालू उरलें नाल्यार फुडें म्हणजे पोगो बिलाच्या टायमार खूब जाण आमदार उडपाक लागले कित्याक तांची वोट बँक सेफगार्ड करपाक. आनी तेन्ना एक विधान केल्लें की आयज समज आमी ह्या पोगो बिलाक रावना, आमी हे स्टँड घेयना आनी आमी हे पास करिना नाल्यार फुडें जे आमदार आसूं हे तुमी रिप्लेस जातले आनी ते येतले. आनी हो स्टेटमेंट काल मिटीन केल्लो आसा. सो हें याद गोंयकारांनी याद धरपाची गरज आसा. हें फुडें निश्चितपणे जातलें समज आमी जागे जायना.